जेजूच्या मनशावताराचो मिस्तेर गुंडायन नियाळूंक आमी पेसाडच्या ह्या काळार ह्या जेजूचे मनीस जाल्ल्या देवपुताच्या खऱ्या मुखामळाचें एक पिंतूर वा एक झळक आज आमचे समोर आसा. सुवार्तेन सांगलां तशें मनीस जाल्ल्या देवपुताचें तें मुखामळ संतोसाचें, तें दुखाचें न्हय. आज त्या मुखामळाच्या संतोसाचें कारणी सुवार्त आमचे समोर दवरता. जेजू ल्हानांक, पातक्यांक, अस्कत्यांक, सांडून गेल्ल्यांक सोदून आयलो. ती ताका मेळ्ळी, ताचे सुवार्तेक मेळ्ळी, ताचे मेळींत मेळ्ळी, ताची पाटलावदाराय जाली. जेजूचो जिणी बदलापाचो संदेश आयकल्ल्या सर्वांनी नवें जिवीत जडलें आनी हे नवे जिणयेचो संतोश जेजूचेंच मुखामळ परजळावंक पावलें. आज जेजून सांगली वपार चुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याची वपार म्हणच्या की संतोष बरीत जेजू गवळ्याची वपार म्हळ्यार चड सारकें बसत. कित्याक जेजूची वपार एक संतोषाची बरी खबर. जेजू गवळ्याच्या संतोषांत बापाची कुशी जारी जाल्ल्याची तृप्ती दिसून येता. कित्याक सर्गीचो बाप ल्हाना मदल्या कोणेय नाश जायनय म्हण आशेता. ल्हानांक सोदून वचून तांकां आपल्या दैवीक बक्षण्याच्या, मोगाच्या, हुस्क्याच्या, बिरमतीच्या आनी दयाळायाच्या कांदार घालून फाटी हाडलेलो गवळी जेजूस जावंक पावलो. ह्या मुखांतर बापाचीच कुशी जारी जाली. खऱ्या क्रिस्मसाचो संभ्रम जेजू बऱ्या गवळ्याच्या कांदार जावंक जाय. आमच्या जायत्या राटावळींनी आनी सैमीक गजालींनी आमकां ल्हान करून सोडलां तर, हिंडातावन आनी सोमयातावन पयस वेलां तर, वैयक्तीक जिणी बदलपाचो संतोष भोगूंक हो आयिन वेळ. ल्हानांचें क्रिस्मस जेजू गवळ्याच्या कांदार चोलो. जेजू गवळ्याच्या मुखामळार आमचे जिणयेद्वारी संतोष दिसो.